देव बरो दीस दिवं मोगाल भाव भयणीनो देवाचो भरपूर पवित्र आत्मो देवाची राखण आमचेर देवाची वाखणी करुया आयज सकाळीं फुडें भगवंत आम्रोजाचे मजतीन फ्रांसीस शाबेराचे मजतीन सगळ्या बोडव्या भक्तां बरोबर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकूत दाखोवया. बापाची मनशा कुळाचेर आसलोली मोगाची नदर तशेंच जेजूच्या काकुती वोंद काळजा भाशेन जाणें सगल्यांक सांडलोल्यांक सोडवून दिली तशेंच आमी जण एकल्यान जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. दुबावा वेळेत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेर वेचे पडटलें. बागीवंत फ्रांसीस शावेरान किरकोळ मनशाचो मोग केलो. ताची देख घेवन क्रिस्ताचे काकूत समाजाचे देगेर आसलोली गायाळ काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. आनी आमी आज हांगासर करीत एकठांय जाल्या मोगाल भाव भयणीनो एकामेका सांगाता आनी करीत भाशेन मोयरा ही फिरगुजेच्या भाव भयणां बराबर आनी आमी आमचें मीस हें बरें करपेचें आमकां जावचें पासत आमी सगळीं देवा लागीं एकामेका लागीं भक्षणे मागुया आनी तयार जावया. हांव पातकी सुपद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. देवा सोत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Krista
एकठांय करुया. सगळी मागणी जी तुम्ही घेवन आयल्यांत, आमी घेवन आयल्यांत आमच्या मनांत, काळजांत, जिवितांत. एकामेकाची मागणी आनी तेसो एकठांय करुया. देवा, भाग्योंत आमरोजाक क्रिस्ती बावर्ताचो शास्त्री आनी दिरादीक घोवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी दिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके घोवळी उपसोय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजभर चलयता, सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. साका इस्रायेलांत पवित म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे शेरुसाल्यान तूं बिराड कोत्तोली आनी आनीक रुदोन कोच्ची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दोया कोत्तलो. तुजो तालो आयकोना फुडेंच तो तुका साप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्याचें उदक दितोस तुजो गुरूची आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरूचीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. सोमनींत बी वोमताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो सोमीन उत्पन्न कोत्ता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रुवन मैदानार सोरतलीं. जमीन कामायेस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितोल केल्लो खारो ओरोप खातोलीं. ज्या दिसा कोश्टांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंतनाच्या दिसा सगल्या उंच पर्वतांचेर आनी सगल्या दोंगरांचेर सोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हांव व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरचेचे गाये बांदून बरें कोत्तलो. त्या दिसा सान्ने सुर्याच्या वोता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलेले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं सुभागी. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच पोत्तून हाडटा. साबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं सुभागी. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. साबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं सुभागी. थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताची जानवायेक
मीठ मेळना खालत्यांक सोर्बेस्पोर उंच काडटा नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता साबाब सोर्बेस्पोराचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं सुभागी शुभ वर्तमानांक सगलीं उबीं रावया सोर्बेस्पोर आमचो मनसुबीदार ताणेंच आमकां सोमूत दिल्या तो आमचो राजा तोच आमची सोडवण करतलो सोबेस्पोर तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकोयत स्वर्गा राजाची बरी खबर परगटीत आनी सोर जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोकरां गांवांनी भोंवतालो आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली ताणें तांकां अशें म्हळें इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशें वचात आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगटात वायटांकारांक बरीं करात मेल्ल्यांक जिवंत करात कोडकारांक नितोळ करात देवचार काडात तुमी फुंकोट घेतलां फुंक्या दियात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता तुझ्या पुरबाईच्या बाबां भयणीनो आमचो देव मोगाळ काकुतसार काकुतवंत आमची तो दोया करता काकूत करता मिसाची बॅट आमकां ताचें एक व्हडलें देणें देवाच्या उतरान आपल्या उतरान तो आमकां आमची काकूत करता पोसता आनी मागीर आपल्याच्या कुडी रोगतानूय तो आमकां पोसतलो आमचे भितर येतलो आमचो देव काकलुतसार आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान शिसां लागीं लोकां लागीं उलयतना एक दीस म्हळें बी कंपॅशनेट एज युअर हेवनली फादर इज कंपॅशनेट म्हज्या सर्गीच्या बापा सारकी तुमी काकलुतसार जायात म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो आमचो जेजू क्रिस्त जिवंत जालो
आनी ताचेर आमी सोत मानता जेजूचें जिवंतपण आनी जिवंत जेजू आमच्या भावार्थाची बुन्याद आमच्या दर एकल्याच्या जिविताची जिवंत जेजू बुन्याद फावंडेशन सगळ्या काळजान बोळान शक्तीन आमी ताचो मोग करता आनी तेच भाशेन आमच्या जिविताची बुन्याद पवित्र सभेची बुन्याद आनी क्रिस्तांवपणाची बुन्याद म्हळ्यार पेल्याचो सांडलोल्यांचो मोग करप देवाचो मोग करप आनी तुजो मोग करता तसोच तुवें पेल्याचोय करप आयच्या विशयांत हे भाशेन ही शिकोवन मांडलोली आसा जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवया सुर्गींच्या बापा भाशेन आनी सुर्गींच्या बापाची काकलूत आमकां दाखोवचे पासत ताचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें आपणाच्या शिसांक आनी आमकां तो उलो मारता तुमी काकलूतसार जायात एक दीस एक फेलिसिटेशन आहलें एका दादल्याक एके समुदायांत आनी ताका त्या दादल्याक तांणी नांव घातलें मॅन ऑन व्हिल्स कंपॅशन ऑन व्हिल्स आनी ताका फेलिसिटेशन करता आसतना हे भाशेन ताका वाखणलो दॅट दीस इज अ गाय हो एक मनीस ही इज कंपॅशन ऑन व्हिल्स कित्या पासत तें नांव ताका पडलें कोणूय गोचेक पडो कसल्याय आदाराक ताका उलो मारूं ताका कडेन सायकल आसली आनी आपणाचे समुदाय तो ती सायकल घेवन कोणाच्याय आदाराक पावतालो रोखडोच पावतालो वर्सां ताणें हे भाशेन आपणाचें जिवीत ते समुदायांत काडलें काकलूत शिंपडावन कोरण्यांनी आयचो विशय समाजाचे आमी म्हणटा समाजाचे देगेर कोण पडटा मोगाल भाव भयणीनो आनी कित्याक पडटात ऑन द पेरिफरीज ऑफ सोसायटी आमी म्हणटा पापसाहेब फ्रांसीस जायते पावटी तें उतर वापरता आमचे बिशप जायते पावटी तें उतर वापरता पीपल लिवींग ऑन द पेरिफरीज ऑफ सोसायटी म्हणजे दे आर नॉट द क्रीम ऑफ सोसायटी ती चड सारकी गिरेस्त न्हय पूण देगेर पडटात समाजाचे कोण ती पडटात ती तांचे कडेन जाय ते कडेन दुडू नात तांचे कडेन जाय तांकां गोडे भलायकी ना तांचे कडेन गोडे जाय तांक नेणारपण आसा जायती डिग्रीज आनी शिकप ना जायतीं जाणां ओनीत भोगतात जायत्या जाणांक हे भाशेन दुसऱ्यांचो आदार पडटा दुसऱ्यांनी तांचे पासत फायट करची पडटात आनी असल्या वातावरणांत जल्मतात असले मनीस कंपॅशन ऑन व्हिल्स आनी आमचे क्रिस्ती पवित्र सभेंत आमच्या संवसारांत हे शिकोवणेक लागून मोगाल भावना आनी भयणीनो जायते वीर भक्त उपजले आनी ते भाग्यवंत पुर्यान जावंक पावले आमच्या पापसाहेब फ्रांसिस्कान पुर्यान जायत्या जाणांक असल्यांक भाग्यवंतपणाचो मुकूट पोरगोटलो बिशप आर्च बिशप रोमेरो ताचो म्हाका उगडास येता ताका तो मिस करतालो आल्तारार बिशप ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोर आनी तो जायते शिकयतालो तो थंय ती जनता आहली जनता म्हणजे ते सरकार तेन्नाचो डिक्टेटरूय आहले आनी तो डिक्टेटराक एकल्याक खाला उडयलो आनी मागीर जनता मिलिशिया आयली मिलिटरी रूल आयलो आनी ती दुर्बळ्यांक पेझंट्स आनी तांकां पिडापीड दिताले किलिंग स्कॉड्स आहले तांचे लागीं तांकां जाय तें करिनात जाल्यार ते वचून धरून हाडले आनी तांकां मारप सारकें कॉमन जाल्लें आनी त्या पासत तो आर्च बिशप रोमेरो
उलोयतालो आनी जाणो आसलो आपणाचो जीव हे भाशेन उलोयता म्हूण पेरिगांत आहलो म्हणून. पूण तरी आसतना ताणें म्हणलें आय एम रेडी टू लेव डावन माय लायफ टू मेक एल साल्वादोर अ रेझुरेक्टेड पीपल. हे पवित्र सभे पासत हे म्हज्या पोरजां पासत लोकां पासत. आनीक मोगाल भाव भयणीनो असल्या मनशाक जो ताका प्रेफरन्स फॉर द पुअर आहलें तो तांचे पासत उलयतालो वावुरतालो तांचे पासत चल्लो पुरयान डेमॉन्स्ट्रेशनांनी पुरयान. ताका मागीर मिस करता आसतना एकलो घेवन आयलो मोटरांतलो भायर सरलो आनी बेश्टेच घान दवरलें आपणाच्या मोटराचेर आनीक ताका आल्तारार मिस करता आसतना काबार केलो. इन 2018 पापसाय फ्रांसिस्कान ताका मार्तीर म्हूण परगटलो आनीक भाग्यवंतपणाचो ताका मान दिलो. कित्याक ताणें दुबळ्यांचेर कुशीन उडयलेल्यांचेर व्हडले पदव्यांनी कुशीन उडयलेल्यांचेर जे व्हडले व्हडले पदवे आनी राजवटके तांकां किकोन करताल्यात पांयां तोळा तांच्या आर्मां तोळा मारून उडयताल्यात मोस्तिताल्यात तांचो तो आवाज जालो तांचो तो आदारी जालो. आनीक सेंट ऑस्कर रोमेरो आमी ताका ताचो उगडास करता. आमची मादर टेरेझाय तिचेय दोळे ती वेताली दार्जिलिंग आनी तिणें वेता आसतना पळयलें देगेर गाडयेचे देगेर रस्त्यांचे देगेर ऑन दीस पेरिफरीज ऑफ सोसायटी म्हणटा ते भाशेन ती अशी माद्र आहली. पूण ह्या माद्रीपणाच्या आपोवण्यांत शी सेज I got a call within the call, a call within the call, तांचो आवाज जावंक तांचो आदारी जावंक थंय वचून ताचे घाय दिवंक आनी आमी जाणा. पूण एक दिसे भाशेन घडलें ती एका मनशाक तो सारको घायांनी भरलेलो आसलो ताका तिणें न्हावयलो आनी ताचे ती घाय पुसताली. आनी तेन्ना एकलो तिचो वावर पळोवपाक तिचेर बरोवपाक बी एकलो ऑथर मुवी मेकर थंय आसलो आनी तो तिका म्हणटा तें काम करतालें तें पळोवन गाय धुतालें तें पळोवन तो म्हणटा तिका म्हाका जर कोणेय लाखांनी पयशे दिल्ले जाल्यार हांव हो वावर करूंक कबूल ना. हांव हो वावर करपाक कबूल ना. आनी म्हाजे टेरेझान ताका म्हणलें हांवूय कबूल ना. पूण सोमयाक ह्या रुपांत पळोवन ह्या भाव भयणाच्या जिवितांत पळोवन हांव ती तांची सेवा चाकरी करूंक सदांच तयार लाख म्हाकाय नाकात. आनी भाशेन मोगाल भावनांनी भयणीनो आमी जायते असल्या वीर भक्तांचो आमी उगडास करता कित्याक तांच्या जिवितांत असले गूण पेल्याच्या मोगाचे समाजाचे देगेर पडलेल्यांची तांणी ती आमकां फोलेर कशी जाल्यांत आमचेय दोळे उगडपाक आनी आमच्याय दिसा दिसपट्या जिवितांत आमी आमचेय काळीज उक्तें जावपाक असल्या भावां भयणी सोबे. आमच्या सगल्यांच्या फिरगोजांनी सेंट विन्संट दी पॉल कॉन्फरन्स आसा. होय आमचे मयरीचेय फिरगोजेन तें आसा. सेंट विन्संट दी पॉल तो सोदून गेलो इन द गॅलीज प्रिजनर्स ऑफन्स विडोज सगल्यांची ताची नोदोळ आसली. सगल्यांच्या आदाराक पावलो. आदार तांचे पासत घेतलो एकठांय केले आनीक तांचे पासत मोडले. ऑफनेजीस बांदल्यो हॉस्पिटलां बांदल्यो शिकपाचीं घरां बांदल्यो राखपाचीं घरां बांदल्यो. आनीक आमी मोगाल भावनांनी भयणीनो सेंट विन्संट दी पॉल सदांच आमच्याय मनांत तोय भाग्यवंत आसा. ही बिकेम कंपॅशनेट. तो कंपॅशनेट जालो काकुत्सार जालो आनी जे भाशेन जिवंत जेजू आमच्या जिविताची बुन्याद भावार्थाची बुन्याद मोगाल भावनांनी भयणीनो तेच भाशेन ही सेवा चाकरी त्या जिवंत जेजूक पेल्याच्या रुपांत दुयेंतीच्या रुपांत जावं घरांत वा घरां भायर पिरेस्तांच्या ओ गरजेवंत दुसरे भाशेची आसतात तीं ओनी ती भोगतात तीं. हे सांत भोक्त आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस दुर्बळां बाराबर जियेलो तांचे भाशेन जियेलो आनी तांची सेवा चाकरी तांणी केली.
म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, कंपॅशन ऑन व्हील्स. आमचो पापसाहेब कितलेच फावटी ताका आमच्या कोणाचे लेपर्स आनी हे आनी तेंचे प्रिजनर्स तांच्या पांयांचे उमावंक घेतलेले आमकां दिश्टी पडटात. आमचो बिस्म साहेबूय कार्डिनल फिलीप नॅरी तो आमकांय मिटिंगेनी आनी जमातींनी सदांच उगडास करता. आमी कशे भाशेन आमच्या भावां भयणांक बॅट करची सिस्टमॅटिकली आनी भाशेन करता तेन्ना कोण पिडेस्त आसात, कोण दुर्बळ आसतात, कोण समाजाचे देगेक सांपडलेली आसात, हे सगळे आमकां हाचो अनुभव मेळटा. आनी आमचे काळीज उगडून मागीर आमी तांकां सेवा चाकरी करूंक दुसऱ्यांक एकठांय करूंक शकता आनी आमी तांकां आदार दिता. आनी आयच्या संवसारांत असलीं मनशां, असलीं सिट्युएशन्स मोगाल भाव भयणीनो उणे नात. रोखडीच आमकां मेळटात. 2 दीस आदीं रस्त्यांचेर वेता आसतना मोटरसायकलीन एक्सिडंट जावन आमकां परतून ह्यो वस्तू दिश्टी पडटात. आमच्याच दोळ्यांनी आमी पळयले कशे भाशेन एक्सिडंट जावन लोक रस्त्यार पडटा. आनी पयर एकल्याक पळयलो हांवें, ताचे तकलेक मार लागलेलो, रोगत व्हांवताले. तो बाबडो एक दुसरो स्कुटरिस्ट आपूण थंय थांबून ताची तकली पुसतालो, ताचें रोगत ताणें पुसलें. जायते फावटी मोगाल भाव भयणीनो आमी वी बिकम स्पीडस्टर्स ऑन व्हील्स. आमकां रावपाक आमकां टायम ना. म्हाका आनी खंय पावपाक जाय, पूण कोणूय आटेर पडलो बूक करून असल्या सिट्युएशनांनी एक्सिडंटान जाता तेन्ना आमी कोणाक वळखना, कोणूय पडटा. आनी थोडे फावटी तुवें पूण लोक जाय ते सामारितान कशे आमचे मोदेकोत स्टॉप्स जातात, 108 मारतात, आदार दितात, हॉस्पिटलांत व्हरतात. जायते फावटी रावंक पडटा थंय वेळभर. ही बुन्याद मोगाल भावना आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिविताची जे भाशेन जिवन जेसू आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुन्याद. हें रूप देवाचे साखरेचे ऑफिस कंपॅक्शन हेंय आमकां चड बुन्याद आनी गरजेचें. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे भाशेन चलत रावलो, शिकयत रावलो हो आपल्या बापाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कितल्योच वोपारी ताणें सांडलोल्यांक सोदून काडूंक, तांची सेवा चाकरी करूंक. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो. ताचेर आमची एक दीस जोडटी जातली. मरता तेन्ना जेजू म्हणटलो आमकां, हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव विंगडो आसलोलो, म्हाका रावपाक घर नासलोलें, हांव ओनीत भोगतालो, म्हाका ताळो नासलो. पूण जें तुवें म्हज्या ह्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हजे पासत केलें. जें तुवें म्हज्या ह्या ल्हानांक केलें, जाणट्यांक तशेंच भुरग्यांक आनी कोणाकूय, तें तुवें म्हजे पासत केलें. आतां ये म्हज्या वैकुटांत मागीर फ्रांसीस शावियर, मार तेरेसा, सेंट जॉन विन्संट डी पॉल, मार ऑस्कर रोमेरो आनीक हिशोब नासलोले असले भागिवंत ह्या काकुचार काळजान ह्या संवसारान जियेले, सेवा चाकरी केली, मिसां भेटयलीं, असल्या मनशां पासत मागलें. आनी थंय देव आमकांय मोगाल भाव भयणीनो हें सूख फावो करतलो. उगडास धरुया. वी कॅन नॉट बी सेल्फीश, वी कॅन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, पूण आमचे दोळे दुसऱ्यांची काकूत करून टू बिकम कंपॅशनेट एज अ हेवनली फादर इज कंपॅशनेट. देवान आमकां ही शिकोवन जिवितांत पाळूंक दिसा दिसपटी आमच्या समुदायांनी, आमच्या घराब्यांनी आनीक आमचे सोर भोंवती असलीं आपोस्तलां आमी जावंक जेजून आमकां घोडाय दिवं. उभी राहूया. आमचो देव मोगाळ काकलुतसार मागात म्हळा सुम्या जेजू क्रिस्तान दारार मारात. देवाचें काळीज आमकां सदांच सुकतें, ताचें दार आमकां उगतें.
आमची थोडी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरया. धोरबीक फुडाऱ्या पासत तांणी सोगल्यांक ओदीक करून भायर आयल्यांत आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतल्यांक मोगान वेगोंक बाप्पा लागीं मागुया. राज कारभाऱ्या पासत तांणी सोगले तरेची हिंसा आनी कोश्ट काकलुतीचें कालीज घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया. भावार्थ्यां पासत आमी सोगल्यांनी कुडीचे मोनाचे भावणाचे आनी दुर्बलकायेचे घावे सोंसतात तांकां काकलुतीन आपणावंक बापा लागीं मागुया. हांगासर एकटोलेल्या पासत भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलून आनी भेदभाव करिनासतना सोगल्यांच्या जिवितान खरो संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. आनी जायती आमची मागणी गरजो आसात. थोड्यो गरजो आमी नोकळो पुरयान पूण देव सगळें जाणो. सायबीन मायची बेनोन सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरून म्हणुया. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उश्टुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. बापा पुता पवित्रात्म्या त्रिएका देवा तुका आर्गां तुका दिनवास तुका मोहिमा. तूं आमचो मोग करताय आमची काकलूत करताय आनी जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. Amen. संसारातल्या मोजाबेतो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो साद्यो आनी मोग्यो ओगोनिता कोश्यो मात्यो तुझ्याच मोगात पुताक धाडून पालकी सोय माताक नेसयलो तोच प्रेम तुका कोता पळोवन आनी आमचे काकूते मोल तुझ्याच मोगात पुताक धाडून पालकी सोय माताक नेसयलो तोच प्रेम तुका कोता पळोवन आनी आमचे काकूते म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सुबुद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र शुभेच्छा देवाक सोबेस्पोर मानून घेवं.
भो दयाल बाप्पा तुझ्या नावाची मोहिमा पोरगोटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्योंत आंब्रोजाचें मौन आनी काळीज बावार्थाच्या उजवाडान भरलें ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरो आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सोबेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरखाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजोन पूर्ण केलें आनी सासणीक थारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मोळ्ळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच वरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मोळ्ळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्या आनी ससनीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरा
Bavartat så gott purgatoria. Ja. Jesu ami undokata ani ekasidle pieta tidle bauti tu voi bovan Jesu tu cemoro orgota. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या मरणाचो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो दिसा दिसपटी आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र शोभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा फिलिप नेरी आनी सिमाव आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणाच्या बोरमासा धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर तांकां ते इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती निर्मल पोती भगवान जुजे भगवान दोमदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखाक आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेधार बाप्पा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना शिवोन जेजू आमच्या आल्तारार ताका आमी काळजान घेवंक रावता आशेता तो आमची दया करता काकलूत करता आनीक एक पावट सगळीं आमची पातकां बोगूस म्हूण मागुया काकूत कर म्हूण मागुया आनी ताका आशेवन आवडीवन म्हणुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोड पातकांतली कसले कसले अपसायकांतली पिडांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हे तुजे पवित्र सभेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती बक्षणे दी पेखोवणी दी एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमी सगळीं क्रिस्ताची शांती एकामेकाक दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
नमस्कार वाखाणी आमच्या देवाक जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आपल्या कुडी रोखतान आमकां पोसता ती पेकयता ती नाणयता ती देवाक येवंक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Dando voz
मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबीं रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, अमृत दितल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ताची गोठायेन आनी बागेवन आंब्रोजाची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचूं. समाजाचे देगेर आसलेल्यांक बागवंत आंब्रोजा भाशेन जो आगुस्तिनाक आदाराचो जालो ताका रस्त्यार हाडूंक दावी दावी वचून आनी स्वर्गार अमोर जिविताच्या जेवणाची उतरांभोवटी गोडसाण सोपुर्नायेन भोगून सासनाक आमी दादोशी जावंक पावो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री आलेशांद्र पेरेरा आनी मोयराच्या फिरगोसकारांक तशेंच सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञीक बाबांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवंत फ्रांसीस शावियाराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्रेज भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचेर दावे वाटेन पेंडोल घातलेले आसा. थंय वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त्यानाचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतले दनपारां 12:15 सिरो मलांकारा रायट. 3:30 मीस संभ्रमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देज फिरगोसकारां मीस संभ्रमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागीवंत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ संभोव ही दोबाशीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवंत फ्रांसीस शावियाराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवंत फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागची आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तोसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव आमेन San Francisco